शुक्रारा अर्थसंकल्प मांडचे आधी सभागृहात उपसभापती निवडपा खातीर मतदान जातले। भाजपा पक्षान मायकल लोबो हांचे नाव निश्चित केला। तशेंच तांकां 2 अध्यक्ष पदांय दिवपाचे आसात। जाल्यार काँग्रेसीचे इजिदोर फर्नांडीस हांचे उपसभापती पदा खातीर नाव आसा। उपसभापती नेमल्या उपरांत काँग्रेसींतल्यान राजीनामो दिल्ले आमदार विश्वजीत राणे आनी मविन गुदिन्हो हांकांय मंत्रीपद मेळपाचें आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। शुक्रारा अर्थसंकल्प सादर करच्या पयलीं उपसभापतीची निवड करप जातली। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांचें नांव उपसभापती पदा खातीर सद्याक निश्चित केलां। जाल्यार काँग्रेस पक्षा कडसून उपसभापती पदा खातीर इजिदोर फर्नांडीस हांच्या नांवाची शिफारस केल्या। तशेंच काँग्रेस पक्षांतल्यान हालींच राजीनामो दिल्ले वाळपयचे आमदार विश्वजीत प्रतापसिंग राणे हांकां भलायकी खातें, जाल्यार दाबोळेचे आमदार मविन गुदिन्होक पंचायत खातें मेळपाचें आसा म्हण बातमी सुत्रां कडल्यान कळटा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।